Check, test, check. Check, test, check, test, one, two. Check, check, test. Check, 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 test, one, two, check, test. Check, test, one, two, check, test, check.
The two men on the road to Emmaus experienced the presence of the risen Lord. The disciples on the evening of that first day of the week were graced with the presence of the risen Lord among them. This evening, dear friends, we are also graced by the living presence of the risen Lord in the form of Eucharist at the last hour of the year 2024. Jesus is present to us in many ways. In the Word of God proclaimed to us, in the person of the priest, the sacraments of the church, and in those he gathers together for worship. He is most especially present in the Eucharist. Let us adore this Lord who is present with us in flesh and blood. Dear friends, this evening we have come before our God with grateful hearts to express our gratitude for all the blessings and gifts we have been given in the year 2024. प्रितीच्या भावा भयणांनो, 2024 ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसा. ह्या वर्सांत आमी जायतीं अणभवल्यान. ह्या वर्साक आमी आमच्या जिवितांत जायतीं कितें अणभवल्यान. सूख, दूख, पिडा, आरोग्य, जिवीत, मरण, फायदो, लुकसाण आदी. ह्या वर्साक आमी वेगवेगळ्या अणभव घेतल्या, वेगवेगळ्या मनशांक भेटल्या, नवे नातीं जोडल्यान, वेगवेगळ्या प्रसंग आमी देखल्या आनी तातूंतले आमी गिरीस जाल्यान. जिविताचे वाटेर आमी चुकल्यान, सांडल्यान आनी परत नीट मार्गार आयल्यान. हे सगळे घडटांनी जेजू आमच्या सांगाता आसलो आनी ताचे आसने आमी अणभवल्यान. हें वरोस सोदतना आमी कितें बरें केल्यां ताचे पासत देवाक दिनवासुया आनी बरें करून चुकल्यांक देखून देवाचे बक्षणे मागुया. नव्या वर्सांत आमची पावलां मारतान नवे दिशांक आमी आपणावंक हे वर्साचे निमाणो घडी जेजू सांगाता सारुया. ह्या नव्या वर्सांत जेजूक आमच्या जिविताचो मास करुया. आमचें आख्खें जिवीत ताका समरोवया.
Let us keep our eyes on the Lord and let His blessings flow in this hour of prayer. Let us feel His power over us in the place of prayer as we sing the hymn, Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. In preparation for the Jubilee year 2025 with the theme Pilgrims of Hope, our Holy Father Pope Francis had designated the year 2024 as a year of prayer to recover the desire to be in God's constant presence and be listening to Him. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Let us take some time to express our thanks to God. Let us pray for each other that the Lord may help us to cultivate an attitude of gratitude that will lead us to an incessant lifestyle of thanksgiving. Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. As followers of Christ and people of God, showing gratitude is our first priority. Therefore, we are here this evening at the close of the year 2024 in the presence of the Lord to express our gratitude for all that we are and what received. Let us praise and thank our great and gracious God. Your response, Lord of abundance, we thank you. Lord of abundance, we thank you. For our Holy Father Pope Francis, our Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrand, Bishop Simeon, our priest, religious and catechists. Your response, Lord of abundance, we thank you. for giving us our family and loved ones, blessing us with health and strength. Your response, Lord of abundance, we thank you. for God's grace, love, forgiveness, peace, and joy. Your response, Lord of abundance, we thank you. for every blessing
and for every trial, for they mold us into who we are meant to be and who you want us to be. Your response? Lord of abundance, we thank you. For the blessing of life, for the gift of new mercies and blessings each and every day. Your response? Lord of abundance, we thank you. For your presence in us and with us through the days of this past year. Your response? Lord of abundance, we thank you. For constantly being with your people and enabling us to persevere in grace. Your response? Lord of abundance, we thank you. For the comfort we enjoy in our hearts and homes. Your response? Lord of abundance, we thank you. For having heard our prayers and for coming so often to our aid. Your response? Lord of abundance, we thank you. For the brotherhood and sisterhood we enjoy and for God's gift that we share with one another. Your response? Lord of abundance, we thank you. For the faith that renews us and for the hope that we have for the human family on earth. Your response? Lord of abundance, we thank you. For the charity that we are privileged to offer. Your response? Lord of abundance, we thank you. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us lies above our love. Help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that sing, I love you, Lord. For many of us, the past year 2024 was tough. There were unforeseeable changes, unpredicted diagnosis, broken relationships, the loss of loved ones, and many heartbreaking disappointments. All that we can do is to surrender ourselves into His loving hands, asking Him to forgive us of our weaknesses. Biblical hope is confidence in God's promises by faith. As we are entering into the year with the theme, Pilgrims of Hope, let us listen to the reading taken from the letter of St. Paul to the Romans. Hoping against hope,
He believed that he would become the father of many nations, according to what was said, "So numerous shall your descendants be." But for ours also, it will be reckoned to us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead, who was handed over to death for our trespasses and was raised for our justification. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response: forgive me for losing hope, Forgive me for losing hope. for all my sins of omission and commission, Forgive me for losing hope. For the times I doubted your promises. Forgive me for losing hope. for the numerous times I rejected your inspiration, Forgive me for losing hope. For forgetting your compassionate presence in my life. Forgive me for losing hope. for being angry and resentful, Forgive me for losing hope. For causing discord with my actions and inactions. Forgive me for losing hope. for hurting and disregarding the delicate feelings of others, Forgive me for losing hope. For not responding to the suffering and the needy. Forgive me for losing hope. for nursing old wounds and shifting blame onto others, Forgive me for losing hope. For treating my responsibilities as a burden rather than a privilege. Forgive me for losing hope. for my lack of faith in your enduring providence and guidance, Forgive me for losing hope. For the times I had been indifferent and insensitive. Forgive me for losing hope. for harboring ill feelings and jealousy towards my colleagues, Forgive me for losing hope. For not appreciating others' initiatives and failing to support their endeavors. Forgive me for losing hope. for at times I have even felt that you have forsaken me and forgotten me. Forgive me for losing hope. In the silence of our hearts, let us feel sorry and ask pardon from the Lord. Let us enter into this new year as reconciled children of God. Let us feel that God, our loving Father, forgives our sins, sends us His mercy and blessings now. As we are about to embark on this new year, we lift up to you, O God, all our loved ones, our communities, our families, the members of our church, and our bleeding and broken war-torn world for your healing and reconciliation. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. कितेंय आमी देवाचे खुशी प्रमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता हो आमचो पूर्ण विस्वास आसा आनी जोर सगळी आमची मागणी तो आयकोता म्हूण आमी जाणा तर जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. Apostle Paul
lived in a lifestyle of thanksgiving. In his letter to the Philippines, he wrote, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." कसलेय हुस्के काडू नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेय देवाक कोलीत करात. पूण तुमचे मागणे दिनवासी काळजान केल्या जावन दी. We pray for world leaders and governments that they may work towards peace, justice, and equality for all people. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for an end to conflicts, wars, and violence, and for the protection of the vulnerable and innocent. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for our church, our pope, cardinals, bishops, priests, religious, and all those who serve the church, that they may be guided by the Holy Spirit and filled with wisdom and compassion, and continue to be a beacon of hope, love, and light in the world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. आमचे कुटुंबांनी मारयेचे देख घेवन जिवंक आनी कुटुंबाची जबाबदारी पोटी तिडकेन पाळून एकाक वांगड्याक देवाचो आधार मागुया. Lord, hear our prayer. We pray for ourselves and our loved ones that we may be filled with hope, joy, and peace in the new year. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for those who are struggling, suffering, or in need, that they may find comfort, healing, and strength in the new year. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray that the new year may bring us closer to God and to each other, offer us opportunities for growth, learning, and service, and that we may use our gifts and talents to make a positive difference in the world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. आमी जावन एकल्यांक जेजूच्या नांवाक सदांच मान आनी पदवी आसा म्हूण ओळखून घेवन आनी ह्या नव्या वर्साक जेन्ना आमी 2025 उत्सवीक वर्सांत आसा तेन्ना एक दीस जेजूच्या इश्टागोतीन वाडूंक आनी पवित्र सोबा जिवाल जेजूच्या तत्वांनी आनी मुल्यांनी फुलूंक देवाक लागीं मागुया. Lord, hear our prayer. We offer these prayers to you, O God, trusting in your love, mercy, and guidance. Lord, give us a heart full of thanksgiving. Give us a heart for love and service. Help us not to complain or only expect good things from you. We pray for the missionaries, the homeless, and those who are broken. Lord, give us the strength to reach out to our neighbors. Help us to reflect the love of Jesus with our words, actions, and attitudes. We pray all these in Jesus' holy name. May our prayers be heard, and may we be filled with your blessings and peace in the new year 2025. Amen. Stang
shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. सोपली उभी राहूया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या वर्सान माये मोगाचो येवकार. आज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवा मातेची परब समारंभता. हे दोबाजीक परबेचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सर्गींची आवय आपल्या आख्या जिवितान देवाच्या बरेपणाचो रूपकार जाली. आपले जिविताचे यात्रेन एक भावार्थाची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो बोरमासो जाली. हे 2025 वर्स पाप साहेब फ्रांसिसान एक खेरीत उत्सवाचें वरस म्हूण परगट केला. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां बत्तात म्हणटोच आमी सगळीं बोरमाश्यान जियेतलीं मनशां जावं आमकां आपोवणें केलां. आयचे हे परबेच्या मिसान आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत
आमच्या मोगाळ आनी काकुळटवंत जिविताचे देखींतल्यान मारये आमचे सर्गींचे आवय आनी देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रुपकार जावन बोरवासांची मनशां आमी जावंक पावूंक कोतकोत्यान मागुया. My dear friends, as we keep these thoughts in our minds and in our hearts and participate in this Eucharistic celebration, let us recall to mind the times when we have failed to be the face of a loving God to those around us and seek God's mercy and pardon. आनी देवाची काकलूत आमकां मागून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बासोत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
My dear friends, I would like to offer this Mass for all of you gathered here, for your families, for your religious communities, and for all the Christ faithful of Archdiocese of Goa and Daman, and also the other dioceses that are present here today. Let's pause for a while and pray also for our personal intentions. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुवें बागेवंत मारेची अंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासनांच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशी तुजो पुजिविताचो रोसनार आमचे मदें आयलो. तर तिचे माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी तिचो ताचो संतोष मेळूं. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोजसा कडेन उलोवन तांकां म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन वशें उलय. इस्रायलाच्या पुता दुमाचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोलाचो पोरसोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामोल तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुता दुवांचेर म्हजें नांव घेतलें आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतरें. आमचो जबाब गावून जातलो. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडू दी. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडू दी. कृपा कर देवा,
A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brethren, when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, he has spoken to us by his Son. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी वेगीं वच जाल्यार मरिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक गवळ्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलें ताचें सोत तांकां गमोन आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगलीं अजाप जालीं. आनी मरिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घालून सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलेलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेलें. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यान संभोवचे आदींच देवदूतान सांगलेलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भाव भयणीनो, उत्पत्तीचें पुस्तक आमी वाचीन जाल्यार देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपण्यांचो रचलो हें सोत आमकां नियाळूंक मेळटा. दर एका देवान रचलोल्या मनशा सवें आमी देवाचो रूपकार पळयता. आनी आमचे सरभोंवती जायतीं मनशां हो रूपकार जियेतात
आनी समाजाक देवाचो उपकार जातात. अशीच खंय एक पावट एका गांवांत एक भुंयकांप अर्थक्वेक जालो. आनी आमी जाणाव भुंयकांप जाता तेन्ना जायतें निसंटोन जाता. आनी ह्याय गांवांत अशेंच जायतें निसंटोन जायतें नुकसाण जालें. कितलींच झाडां पेडां उमटून पडलीं, व्हड व्हड बिल्डिंगां कोसळ्ळीं, जायतीं मनशां मरून गेलीं. आनी असले परिस्थितीन खंय एक आवय आनी तिची एक सुपुल्ली धूव फातरां भितर एक दोल कशी जावन काळोखान शिरकून उरलीं. वेळ धांवलो तसो हें सुपुल्लें भुरगें रडूंक लागलें, मामी म्हाका भूक लागल्या, म्हाका कितेंय तरी खावंक जाय. आनी ह्या वयन एक काळखाचे दोलींत हात बोंडावून सांसपून पळयलें आनी तिच्या हाताक खंय बऱ्या नशिबान एक जेमाची बाटली सांपडली. तिणें हें जेम खावन ह्या भुरग्याक समाधान करूंक प्रयत्न केलो. ओरां धांवलीं तशीं हें भुरगें नव्यान रडूंक लागलें, मामी म्हाका तान लागल्या, आय वॉन्ट समथींग टू ड्रिंक. अशेंच नव्यान आवयन काळकी दोलींत आंत सांसपून पळयलें, पूण ही फावट तिच्या हाताक कांयच सांपडलें ना. आनी कांयच उपाय नासून ह्या आवयन खंय ती जेमाची बाटली फोडली, एक कोंगची आपल्या हातान घेतली, आपल्या हाताक गाय घालो, रगत व्हांवशें केलें आनी हें रगत पिवन ह्या आपल्या भुरग्याची तान भागोवंक प्रयत्न केलो. भाव भयणीनो, आमच्यान म्हणूं येता ही आवय देवाचो उपकार. जें कितें देवान मनीस कुळा सवें केलें तें आवयन हे ल्हानशे करुणे वरवीं आपले धुवे सवें केलें. आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडून जेजून मनीस कुळा सवें हो व्हड मोग दाखयलो. ही परब नातालां समयार आमी व्हडा दोबाच्यान समरमली. ह्या सोल्मा वरवीं मनीस कुळाक नवो बोरवांसो मेळ्ळो, नवें जिवीत मेळ्ळें. तेच भाशेन ह्या आवयन देवाचो उपकार जावन ह्या आपल्या भुरग्याक जिवीत दिलें, तिचें जिवीत राखलें आनी सांबाळलें. भाव भयणीनो, आयचो विशय देवा माते भाशेन देवाचो उपकार जावंक आमकां किरीत उलो मारता. आनी सायबीण माय ह्या आमच्या मुणयारपणांक आमकां देख दिता. आनी तशेंच आज देवाचें उतर आमकां जायती स्फूर्ती फावो करता. सायबीण मायचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आनी देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन आमच्या जिवितान 3 कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर देवाचें मुखामळ आमकां शांतीचो आशिर्वाद दिता तसलें. देव मनीस कुळाचेर शिराप घालिना, देव मनीस कुळाक किरीत आशिर्वाद दिता. सायबीण मनशा जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार तिणें आमकां देवाचो व्हडांतलो व्हड आशिर्वाद फावो केलो. म्हणजे तिचे वरवीं आमकां शांतीचो कूर मेळ्ळो आनी भाशेन हो व्हडलो आशिर्वाद देवान आपले पोरशेक मनीस कुळाक दिलो. Many times we might have heard this saying, we are blessed in order to be a blessing to others. आणि हाचीच
आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां खबर मेळटा आरोनाक हुकूम घालता कितें करूंक लोकांचेर पोरशेचेर आशिर्वाद घालूंक आनी भाशेन देवाचें शांतीचें मुखामळ मनीसकुळाक दाखोवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें नवें वरोस आमकां देवाच्याच आशिर्वादान फावो जालां आनी वरोस आमकां फावो जालां जाल्यार वी आर ऑल इनवायटेड टू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स ड्युरींग दीस न्यू इयर वीच वी बिगीन टुडे. आनी आमी कशें करूं येता? जूंय राग द्वेस आसा थंय मोग शिंपडावन, जूंय दुबाव आसा थंय बोरवासो जिवाळ करून, जूंय चूक फोट वचता थंय सोत उखलून धरून, जूंय दुस्मानकाय आसा थंय आमी इश्टागोत ओदीक आनी ओदीक पसरावन एकाच उतरान आमच्यान म्हणूं येता जूंय वायटाची पदवी आसा थंय ही वायटाची पदवी मोडून आमी बरेपणांचो आशिर्वाद वांटीत वचूंक. दुसरे सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता देवाचें मुखामळ पवित्रपणान भरलेलें मुखामळ. And if we read the book of Leviticus, every now and then we hear this refrain. God Himself speaks to us and says to us, "Be holy as I am holy." सायबीण मनशा जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार देवान तिका पातकावीन तिच्या आवयच्या कुसव्यांत रोचून हाडली जाल्यार आपलें आख्खें जिवीतभर हें कोतावीण जिवीत ती जियेली. बोडव्यान तिका नोमान करतना अशें म्हळें, नोमान कुरपेन भरलोले, कित्याक ही आमची आवय देवाची कृपा निर्फोळ करता तसली न्हय, पूण देवाची कृपा फळाबरीतपणी जियेल्ली एक महान ओस्तरी. मादर तेरेसा आमकां उगडास करता, होलिनस इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू, इट इज अ कॉल फॉर ऑल. आनी हाचें दुसरें वाचप आमी बारीकसाणेन नियाळ्ळें जाल्यार देवान आमकां गुलामां करूंक नात, पूण देवान आपल्या पुता वरवीं आमकां स्वतंत्र जिवीत फावो केलां. देवाच्या भुरग्यांचें नितोळ निर्मळ जिवीत फावो केलां हें सोत आमकां उगडापें जालां. आनी हें जिवीत आमकां आमच्या पवित्र स्नाना दिसा मेळ्ळां. हें वरोस आमकां एक देवान दिल्लो सयेग, आमचें कुरपेचें जिवीत, आमचें पवित्र जिवीत आमी सांबाळूंक, जियेवंक आनी वाडोवंक. हे दिशेन आमचे प्रयत्न जावं दी. आनी तिसरे सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता देवाचें मुखामळ बरेपण फांकयतलें मुखामळ. जेजू आपले पोरजेची गरज पळयता आनी आपले पोरजेक गरज तें बरें त्या त्या वेळार आपल्या काळा प्रमाणे वांटीत आसता. आयच्या ह्या शिव वर्तमानांत आमी गवळ्यांची खबर आयकल्या आनी कोण परी मारये वरवीं तांकां हें बरेंपण फावो जाता, हो बरो संदेश फावो जाता तें आमकां नियाळूंक मेळटा. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकाच्या काळार गवळ्यांची परिस्थिती भोव खाला आसली आनी ह्या विशीं आमचो पाप साय फ्रांसीस बेस बरो नियाळ करून आमकां इस्कुटावून अशी समजणी दिता. By reason of their work, they were people forced to live on the edges of society. Their state of life and the places they had to stay prevented them from observing all ritual prescriptions of religious purification. As a result, they were considered unclean. Their skin, their clothing, their smell, their way of speaking, their origin, all
betrayed them. Everything about them generated mistrust. They were people to be kept at a distance, to be feared. They were considered pagans among believers, sinners among the just, foreigners among the citizens. आनी असल्यांक ही आमची सर्गीची आवय, ही आमची देवाची माता हें बरेपण हो बरो वासो दिता. आमी सुरवेक आयकलां, मागण्यांचे रितीनूय आयकलां, आमी हें उत्सवीक वरोस सुरू केलां आनी आमकां विश्वय दिला पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी ह्या उत्सवीक वर्सा द होली फादर इनवायट्स अस टू बी pilgrims of hope, not only to those we love or who loves us, not only to those who reward and to whom we reward, but especially the Pope invites us to be signs of hope to the marginalized, like the shepherds of the gospel. A sign of hope to the prisoners, a sign of hope to the sick and the elderly, a sign of hope to people with disabilities, a sign of hope to the migrants, a sign of hope to youth caught up in different types of abuses. My dear friends, let this Jubilee year, let this new year which God has given to each one of us be an occasion for us to be a sign of hope to people on the peripheries. तेन्ना आमी देवाच्या बरेपणाचो रूपकार दुसऱ्यांचेर फांकयतल्या आनी तांकां देवाच्या मोगाक जिखून घेतल्या. आज ह्या नव्या वर्साच्या मिसांत वांटो घेतना आनी किरीत दोबाच्यान देवा मातेची आमच्या आवयची परब आमी मनयतना तिचे भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरेपणा वरवीं आशिर्वाद दितलीं. तिचे भाशेन आमी आमच्या जिवितान पवित्रपण राखून दवरतलीं आनी वाडयतलीं. तिचे भाशेन आमी समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांक बरो वास वाडटलीं, मनशां जावंक, जेसूची पाटलावदारां जावंक, आनी हे भाशेन आमी देवाच्या मुखामळाचो पोरसोड मनीसकुळाचेर फांकूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगलीं उबीं रावया. आनी ह्या वेळार आमच्या पवित्र स्नानांचो उगडास करून आमच्या बावतिस्माच्यो पासावण्यो नव सरून आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून तो आमी ओदीक तिरावया. फावो तो सबाब आमी व्हडल्यान दिवचो. सैतानांक आनी ताच्या सगल्या बुलोवण्यांक आनी ताच्या सगल्या कोरण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक तांचे तान उपसल्ल्या ताच्या पुता जेसू क्रिस्ताक आनी तांचे तान उपसल्ल्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवणपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो भावार्थ तो उच्चारूंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्याच भावार्थान आमच्यो गोरसो आनी पवित्र सभेची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत
घेतलोले पोरशेक सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी ताच्या बरेपणाचे पेरुपकार जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या नूतन वर्षात आपल्या देशाची धुरा वाहणारे आपले राजकीय नेते ह्यांनी देशाला योग्य प्रगतीपथावर न्यावे, लोकांची योग्य काळजी घेण्यासाठी त्यांच्यावर पवित्र आत्म्याचा वर्षाव व्हावा म्हणून आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. हम हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपने परिवार में शांति प्राप्त करें. इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. That this new year 2025 may bring peace, joy and happiness, and that each of us may strive to live lives worthy of our calling of our sons of God. We pray to the Lord. Let us pause for a while, and in the silence of our hearts, let's bring the other needs that we have in our minds, in our hearts before God. भो दयाळ बापा, व्हडल्यान उचारून आनी आमच्या काळसा मनाच्या ओगेपणांतल्यान तुका ओबारलोल्या आमच्या मागण्यांक दुयेन कान दी. हें नवें वर्स आमकां सगल्यांक आशिर्वादाचें कर आनी बऱ्या कोरन्या वरवीं तें आमकां आनी आमच्या सरभोंवतींच्या येतेल्यांक फळां बरीच जावं. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं.
It's pouring आमची दारा ईश्वरा तुझे मोगा परमेश्वरा मोरगाना सोमेस्तानी मेडोंची परमेश्वरा मोरगाना सोमेस्तानी मेडोंची भाव भयणीनो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. बायगेवन देवा मातेची दोबाची परब आमी संतोशान समोर उमतांव. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलांय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय आनी आमकां तुजे उपकार जावंक फावो कर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवार मारेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेसू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसुंगवेची आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी कार्दियाल फेरां आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव फेर्नांदीस आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखावळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्व घालून तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शेवार बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे नवें वरोस देवाचें देणी हें वळखून घेवन ह्या आख्या वर्सांत आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद दितलीं, आमचें पवित्रपण वाडयतलीं आनी ह्या उत्सवीक वर्सा दुसऱ्यांच्या अदीक करून समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांच्या जिवितान नवो बरो वांसो रचून हाडटलीं मनशां जावंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा
तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त चेण्यांक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोचे येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे आमी जिवेर उपकार जावंक आमच्या काळजांत येवन आमकां गोठाय बोळ दितलो जेजू ताच्या जिवीत दितले जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करूया. शुभ वेळ हो जेजू आमच्या काळजांत आयला. सोबार देण्यांनी ताणें आमचें जिवीत नेटयलां. आपले कृपेन ताणें आमकां भरल्यात. ह्या वेळार ओगेपणान सगळ्या देण्यां खातीर, सगळ्या बरेपणा खातीर ताका आर्गां दिवया, ताका दिन वासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन सदांक वार मारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता. ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोसान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणाची गोठायेन आमी तुजे कोरेर उपकार जावंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान बरो वास वाडूंक आमकां फावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. भयणी बाबांनो, तुमकां सगळ्यांक सायबीण मांयची देवा मातेची ही परब खुशाल बरीत आनी बेसांवांनी भरलेली परब आमी आवडयता. आनी तशेंच हें नवें वरस देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें नवें वरस. We wish you all a very happy feast of Mary, Mother of God, and also wish you a very happy New Year. We Christians, after the celebration of this solemnity, often tend to wish each other only Happy New Year. And we seem to forget that what we have celebrated today. It happens sometimes. At least after the celebration, we should wish each other as happy feast first and then Happy New Year, because we celebrated the solemnity of Mother Mary, Mother of God, and which happens to be on the first day of the civic New Year. That's it. Yes, समोरबणेक यासमनपण चलयलेल्या आमच्या आदारी बिस्पाक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर मागण्याचे रितींतूय दिनवासनेच्या मागण्याचे रितींत आदी फुडेंच येवन वांटो घेतलो आनी आमचे पासत मागलें. मिसाचें बलिदान आमच्या सगळ्यां पासत भेटयलें देवाक. आमच्या आख्खे गोंयचे दोन प्रांता पासत सगळे पोरजे पासत आनी हांगासर जीं आसात तितल्या दियोसिसींक इन्स्टिट्यूट्स, रिलिजियस इन्स्टिट्यूट्स हांगा सोमेस्तां पासत हें मिसाचें बलिदान हें आमच्या आदारी बिस्पान भेटयलें. देखून आमी सगळीं बिशप तुका काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमी दिनवासतांव सुरवातेक ही दिनवासनेची रीत चलयलोल्यांक मिसाच्या पयलीं आमी दिनवासतांव कोयराक, आमी दिनवासतांव ऑल्टर सर्वर्स, डिकन्स आनी दुसरीं जी तरेकवार भासांनी ह्या आयचे समोरबणेंत हातबोट घालून आदार केलोल्यांक सगल्यांक काळजांतावन देव बरें करूं. कांय कडवण्यो. आमच्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 चे मीस इंग्लिशीन जातलें.
चोत्राय दवरची. आयज आख्खो दीस कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना. There will be no confession as well as counseling today. फाल्यां तावन परत कुमसारां आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतल्यो. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी उमावाचो वेळ सकाळीं 6 ते सांजे 7 पर्यंत. चोत्राय दोची जानेराचे 4 तारखेक उमावाचो निमणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळीं 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बागियोन फ्रांसीस शावेराच्यो रॅलिक्यो बासिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समारंभतल्यो. सगळीं उबी रावया. My dear friends, before imparting the final blessing, making the sentiments expressed by our parish priest, Father Rosario Mayon, and on behalf of our Archbishop, His Eminence Philippe Neri Cardinal Ferrand, we wish you a blessed feast solemnity of Mary, the Mother of God, and also a grace-filled New Year. We also acknowledge the presence with much joy of priests from other dioceses who are here. I know there are priests from Amravati who are here with us, who have come as pilgrims, and all the pilgrims who are with us in Goa these days. May God continue to bless us all, bless our families, and give us all that we need during this year 2025. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तोखल्यो बागुयात. देव सगल्या देण्यांची जोर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशीर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सा सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भवार्थ तीर करूं, तुमचो बोरवासो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. आमचे माये माते भाशेन आमी देवाचे उपकार ह्या आख्या वर्सा जावंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Oh
3D projection mapping show. फाल्यां पर्यान सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. उम्याक भितर सरतात त्या कॅथेड्रलाच्या मेन गेटींतल्यान भितर सरून कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर थावन तो तुमकां पळोवंक मेळटलो. तुमच्यो खासगी वस्तू तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व्हरून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बासिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें.